Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. भारतात सध्या वर्ल्ड कप फिवर चालू असा. पॉवरफुल बॅटिंग आणि घातक बॉलिंगा खातीर भारत केन्ना ना तितलो फॉर्मात असा. सगळ्यो मॅची जिखून टॉप पोझिशना सयत सेमीफायनलीत पावला. भारताच्या बॉलिंगाचे श्रेय शामी, बुमराह, सिराज, जडेजा आणि कुलदीप हांका वताच. मात तांच्या तयारे फाटल्यान मुखेल हात आसा तो बॉलिंग कोच पारस मांब्रेचो. ताच्या मार्गदर्शनाखाला भारताचो बॉलिंग युनिट पॉवरफुल जाला. मांब्रे मूळ गोंयकार. गोंयांत फुटबॉला भशेनूच क्रिकेटीची क्रेज. मात गोंयचे रणजी टीमींतल्यान एकलोय भारताच्या पंगडात पावूंक ना. अंडर 19 टीमीत 2 गोंयकार आशिल्ले तितलेच. 2 मूळ गोंयकार हेर राज्या कडल्यान खेळून भारतीय टीमीत पावले ते म्हणल्यार दिलीप सरदेसाई आणि पारस मांब्रे. जाल्यार आनीक 2 मूळ गोंयकार आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळ्ळा, तेय बी पाकिस्ताना खातीर. पाकिस्ताना वतीन 4 क्रिस्तांव क्रिकेटर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळ्ळ्यात. तातूंत 2 जाण मूळ गोंयकार. तातूंतल्या वालिस मातायसाची म्हायती पळयात. वालिस मातायस हो मूळ गोंयकार पाकिस्तानाक जल्माक आयिल्लो, थंयच व्हड जालो. 1955 ते 1962 ह्या काळात तो पाकिस्ताना खातीर बॅट्समॅन म्हणून टेस्ट मॅची खेळ्ळा. 21 टेस्टींनी ताणें 783 रन काडले. तातूंत 3 हाफ सेंच्युरींचो आस्पाव आसा. 146 फर्स्ट क्लास क्रिकेट मॅची खेळटाना ताणें 16 सेंच्युरी आणि 41 हाफ सेंच्युरी सयत 7520 रन काडल्यात. पाकिस्तानाक खेळिल्लो दुसरो गोंयकार आंताव डिसोज. ताची म्हायती पळयात. आंताव मूळ नागोवा साश्टीचो. 1947 पुर्तुगेज राजवटी वेळार ताची फामील पाकिस्तानाक रावपाक गेल्ली. 1959 ते 1962 मदीं आंताव पाकिस्तान टीमीत मिडियम पेस बॉलर आशिल्लो. 6 टेस्ट मॅची खेळटाना ताणें 17 विकेटी घेतल्यात, तशेंच 76 रनूय काडल्यात. 61 फर्स्ट क्लास मॅची खेळटाना ताणें 190 विकेटी घेतल्यात. 2 मूळ गोंयकार भारताचे टीमीत खेळपाक पावले, तातूंतलो एक दिलीप सरदेसाय. दिलीप सरदेसाय गोंयांत जल्माक आयलो. ताची क्रिकेट स्किल मुंबईत परतळ्ळी. भारता खातीर 30 टेस्टी खेळटाना ताणें 2001 रन काडल्यात. ताचे नांवार 2 डबल सेंच्युरी, 5 सेंच्युरी आणि 9 हाफ सेंच्युरी आसा. 179 फर्स्ट क्लास मॅची खेळटाना ताणें 25 शेकड्यां सयत 10,230 रन काडल्यात. भारताक खेळिल्लो दुसरो गोंयकार म्हणल्यार पारस मांब्रे. पारस मांब्रे मूळ गोंयचो, खोर्जुवे हळदोणचो. सध्या तो भारतीय टीमीचो बॉलिंग कोच आसा. 1996 ते 98 मजगती तो भारता खातीर खेळ्ळा. 2 टेस्टीत ताणें 2 विकेटी घेतल्यात, तशेंच 58 रन काडल्यात. 3 वन डे मॅचीत ताणें 3 विकेटी घेतल्यात, 7 रन काडल्यात. 91 फर्स्ट क्लास मॅचीत ताणें 284 विकेटी घेतल्यात, 1665 रन काडल्यात. गोंय 1995 सावन रणजी क्रिकेटीत आसा. मात भारताचे मुखेल टीमीत गोंयच्या टीमींतल्यान एकलोय पावूंक ना. पारस मांब्रेची कोच म्हूण कामगिरी पळयल्यार गोंयच्यान भारता खातीर बरो टॅलंट तयार करपा खातीर GCN लक्ष दिवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.